जे रिव्ह्यू घेवपा खातीर हांव आयिल्लो आमची सेंट फ्रांसीस झेवियर सेक्रेटरेट जी रेडी केल्या तातूंतल्यान आमचो आलेक्स बाब रेगुलरली आनी संदीप जॅकीस हे रेगुलर रिव्ह्यू आनी फिल्डाचेर कंटिन्युअसली आसता. पण ओवरऑल कामाचो रिव्ह्यू घेता आसतना ऑलमोस्ट तशें 90% काम जे आसा पळय हें पुराय जायलेलें आसा. उरलेलें काम एक 5% थोडे कडेन कितें उरलां तें 15 तारखेपर्यंत सगळें काम जें आसा तें पुराय जातलें. PWDचे आसतले, पुलीस आसतले, फायर आसतले, मेडिकल एमर्जन्सी आसतले, कन्स्ट्रक्शन वर्क्स आसतले, हे सगळें काम 15 नोव्हेंबर पर्यंत पुराय जातलें. एकंदर परत एकदा रिव्ह्यू पळोवपा खातीर 17 किंवा 18 तारखेर परत एकदा येवन आमी रिव्ह्यू घेतलो आनी पळयतलो. म्हाका दिसता दर फावटीच्या पेक्षा हे फावटीचें एक्सपोजिशन हें आनीक खूब बऱ्या पद्दतीन लोकांक इजिली एसेसेबल त्या खातीर ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज म्हणजे फ्रॉम कदंबा बस स्टँड मडगांव पणजी हांच्या कडल्यान येवपी जे पिलिग्रिमीज आसा तांच्याय खातीर ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज हेजी वेवस्था जी आहा पळय ही कदंबा कडल्यान करतले. सो ऑलमोस्ट सगळी तयारी पुराय जावपाक येयल्ली आसा. ती बाकीचे रुटीनली आमची सगळी एक्सपोजिशनची सेक्रेटरेट टीम जी आसा पळय ही कंप्लीट करीत आसा. खात्री आसा की पुराय जाता. सीएम पळयत जाल्यार रस्ते पळयत जाल्यार बांदाचो रोड चिंबेल आयक ताका एक पावस काल सुद्दां पडला बरोबर आहा काय ना. हें कंप्लीट करपाक तेय घेतलेले आसा. रिबंदर रोड आसत किंवा तुजो बाकीचो चिंबल रोड आसत हे जे आसा पळय न्ही फुडल्या 8-10 दिसां भितर ते पुराय कंप्लीट जाता. सो ओवरऑल सगळे येस 10th म्हटल्या पळय तें पयलें जातलें 15 तारखे पर्यंत सगळें जातलें.